मायनिंग बंदीक लागून गोंयांत कोणूच बेकार पडूं ना अशें दिसता। मायनी बंद पडिल्ल्यान बेकार जाल्ले आनी पगार नाशिल्ल्या कामगारांची 7 दिसां भितर नांवां दिवची अशी सुचोवणी खण खात्यान सगळ्या मिनेरांक केल्ली। मात एकाय मिनेरान बेकार पडिल्ल्या कामगारांचें नांव दिल्लें ना। बेकार जाल्ल्या कामगारांक सरकारान 50% पगार दिवचो असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिल्लो। ते खातीर खण खात्यांनी नांवां मागयल्लीं। तांकां दिल्ली 7 दिसांची मुजत ब्रेस्तारा सोंपली। मायनिंग बंद जाल्ल्यान बेकार पडिल्ल्या कामगारांची यादी 7 दिसां भितर खण खात्याक दिवची अशी सुचोवणी गोंय सरकारच्या खण खात्यान गोंयांतल्या सगळ्या मायनिंग लीजवाल्यांक केल्ली। 7 दीस सोंपले तरी खात्या लागीं अजून एकूय नांव पावूंक ना। गोंयांतले मायनिंग बंद जाल्ल्यान ज्या खण कामगारांक पगार मेळना तांकां 50% पगार गोंय सरकारान दिवचो असो आदेश सुप्रीम कोर्टान फाटल्या सप्तकांत दिल्लो। खणीर काम करपी चडशे कामगार ओडिशा आनी झारखंडांतले आशिल्ले। खणी बंद जाल्ल्यान हे कामगार ह्या आदींच गोंय सोडून गेल्यात अशी माहिती सुत्रांनी दिली। हे सगळे कामगार कॉन्ट्राक्ट पद्दतीर काम करताले, ताका लागून लीजवाल्यांनी तांची नांवां दिवंक ना। ज्या कामगारांचो सध्या पगार चालू आसा तांची नांवां मात कंपन्यांनी दिल्यात। खण धंद्याचेर निंबून आशिल्ल्या लोकां खातीर गोंय सरकारान ह्या आदींच खास येवजण चालीक लायल्या। ह्या येवजणे खाला सुमार 7,800 ट्रक धन्यांक अर्थीक आदार मेळटा। गोंयांतल्यो खणी बंद जाल्ल्यान सुमार 1.25 लाख लोकांचेर परिणाम जाला अशी माहिती गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिल्ली। खण कंपन्यांनी कामावयल्यान काडून उडयल्ल्या एकाय कामगाराचें नांव दिवंक नाशिल्ल्यान खणी बंदीचो खऱ्यांनीच कितल्या लोकांचेर परिणाम जाला ह्या विशीं दुबाव निर्माण जाला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। गोंयकारांक लायफस्टायलीची दुयेंसां सगळ्यांत चड। एंजल हेल्थ प्लसाचे हेल्थ केअर एबनॉर्मॅलिटी रिपोर्टा प्रमाण गोंयकारांक सगळ्यांत चड दुयेंस जाता तें काळजाचें। हॉस्पिटलांनी येतात त्यो 22% केशी काळजाचे दुयेंसाच्यो। ते उपरांत गोडे मुताच्यो आनी मोटसाणीचें दुयेंस। असले दुयेंती दरेकी 20% आसात। ही दुयेंसां सगळ्यांत चड जातात ती 25 ते 40 वर्सां मेरेनच्या तरणाट्यांक। पळयात रिपोर्ट। Lifestyle diseases is a major killer in Goa. Across the India, lifestyle diseases has become one of the biggest killer, and that's what we also see specifically in Goa, that lifestyle diseases are on a high. The deaths because of lifestyle diseases are very, very high. Cardiovascular diseases, diabetes, alcohol, liver diseases. These diseases have started hitting people in the age group right from 25 onwards. जीण पद्दतीक लागून मरण येवपी लोकांचे प्रमाण गोंयांत वाडत चल्ला। काळजाच्या आताकाक लागून सगळ्यांत चड लोकांक मरण येता। ताचे फाटोफाट डायबिटिक्स, सोरो पिवप आनी लिव्हर पिड्ड्यार जावन मरपी लोकांचो नंबर लागता। 25 वर्साच्या तरणाट्यांकूय आतां दुयेंसां जावपाक लागल्यात अशें ह्या अहवालान म्हळां। दर वर्सा सुमार 250 बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सर जाता ही गजाल ह्या अहवालांतल्यान उक्ताडार आयल्या। इंडस हेल्थ प्लस ह्या भलायकी वाठारांत वावुरपी संस्थेन हो अहवाल तयार केला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयांत फुडले 2 दीस पावस पडूं येता असो अदमास गोंय हवामान खात्यान उक्तायला। केरळ वाठारांत अरबी समुद्रांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान हो पावस पडटा अशें हवामान खात्याचें मत। अरबी समुद्रांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान फाटले 2 दीस गोंयांत जायत्या सुवातींनी पावस पडत आसा। केपें, सांगें, दिवचल, फोंडें ह्या तालुक्यांनी सुमार 1 सेंटीमीटर पावस जालो। फुडले 2 दीस पावस चालूच उरतलो असो अदमास आसा। Since last 2 days we are getting rainfall in Goa. Today rainfall was recorded from almost all the stations in Goa. Around few stations have reported around 1 centimeter rainfall. This rainfall will continue for 2 days also. After that it may reduce. This is because of 2 days back one low pressure area was formed in Arabian Sea and near Comorin area. Yesterday it was a well-marked low pressure area, and today its intensity has decreased. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। मिरामारचो रस्तो कॉन्क्रिटाचो करपाक पणजे महापालिकेची परवानगी नाका। तो रस्तो PWDचो म्हूण GSIDC आनी सरकारान आर्ग्युमेंट घाला। GSIDC हो रस्तो करता। GSIDCचो MD आनी महापालिकेचो आयुक्त संजीत म्हणटा रस्त्याच्या कामाक महापालिकेची NOC लागना। रस्त्याचे प्रकरण हायकोर्टांत गेला, मात हायकोर्टान कामाक स्थगिती दिवंक ब्रेस्तारा स्पश्ट न्हयकार दिलो। महापौर सुरेन फुर्ताद म्हणटा तशें जाल्यार शारांतले सगळे रस्ते PWDनूच सांबाळचे।
मिरामारचो नवो हॉटमिक्स केल्लो रस्तो खणून 72 कोटी मोडून नवो रस्तो सरकार बांदता. प्रकरण कोर्टान गेले उपरांत हायकोर्टान सरकार, GSIDC आनी महापालिकेक नोटीस काडल्यो आनी जाप मागली. मुख्यमंत्री म्हणटा रस्त्याचे काम करूंक महापालिकेच्या परवानगीची गरज ना. रस्तो PWDचो. Matter is in the court, but I can only tell you one thing, that the road belongs to PWD and not CCP. Number two, the concreting we are doing is not the same concreting done in Kukale. Kukale concreting is a ACC mark concrete technology which is like डामर घालता अशें इल्लेशें पातळ concrete हे कशें शेण कशें थापप, and there they claim that it survived for 10 years. That did not work, it failed because it cracks. This is actual concreting, 12 inches like Mumbai करता अशें. या रस्त्यावेल्यान सरकार आनी पणजे महापालिके मदीं पेटला. रस्त्याचे काम करपी GSIDCचो MD आनी महापालिकेचो आयुक्त म्हूण अधिकारी एकलोच संजीत रॉड्रिग्स. संजितान सरकाराची लायन धरिल्ल्यान महापौर आनी सरकारा मदीं पेटला. महापौर आयुक्ताचेरूच फुर्योज जालो. फुर्ताद म्हणटा तशें जाल्यार शारांतले सगळे रस्ते आनी गटारां PWDनीच सांबाळची. All the roads in Panjim belong to the government through the PWD. It is a big relief for me. Therefore, now before monsoon, the Chief Minister should direct the PWD to clean all the gutters of Panjim, drains, repair the footpaths, repair the drains. Wherever slabs are broken, to be replaced. CM should immediately instruct the PWD, since he has said that all roads belong to PWD and the government. I have nothing more to say. From today onwards, the government and the PWD will clean all the drains of Panjim, and if it's flooded, the government and the PWD should be held responsible. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.